मंगळार 29 ऑगस्ट स्नान दातार सांत जोआमचें कोस्ट मरण समरण मुखेल वोळ उठ आनी हांव तुका फॉर्मायतां तितलें तांकां कळीत कर, तांचे फुडें कांपू नाका. नियाळाक आदार. जुआंव बावतीस्त आपल्याक दिल्लें मिसांव अरण्यांत जियेत रावलो. उपास मागणें त्याग करून ताणें जायत्या जाणांचें जिवीत बदलून भावार्थाची शिकवण दिली. अशें जायत्या जाणांचीं काळजां जेरेमियासाचे भाशेन देवाच्या उतरांत पिंजलीं आनी नवसरलीं. जुआंव नीट उबो रावन ताणें भियेनासतना स्वताक गवाय दिली. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, तर आतां तुजें काम करूंक तयार राव. उठ आनी हांव फॉर्मायतां तितलेंय तांकां कळीत कर. जेजून फॉर्मायलां तेंच आमी आयच्या दिसा मनांत दवरून तें दुसऱ्याक परगट करीत तर आमी खऱ्यांनीच जेजूचे परगटणार जावंक शकतात. आयच्या शुभवर्तमानांत जुआंव आनी हेरोद हांचे मदें खरें फुडारीपण दिसून येता. जुआंव एक शिव जाल्यार हेरोद कोलो कसो आसलो. जुआंव जर सतेवंत जाल्यार हेरोद एक फोटींग आसलो. जुआंव एक आज्ञा जियेतालो जाल्यार हेरोद देवाची आज्ञा दुसऱ्यांक शिकयतालो. त्याच पासत हेरोद राजा कसो आपलेचे वस्तुंगी स्वतान जियोंक भियेतालो. जेजू आमकां सत सांगता, ही परजा वंटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तिचें काळीज म्हजेशीं थावन पयस आसा. फारिजेव, धर्मशास्त्री आनी सादुकास सगळे व्हडल्यो वयल्यो आज्ञा घडटाले आनी लोकांक जियोंक शिडकायताले, पूण आपूण जियोंक फाटीं आसले, फकत दुसऱ्यांक शिकयताले. म्हजो थाराव, म्हजो भावार्थ करण्यांतल्यान जियोंक वावुरतलें.